उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पर्यंत सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणचे नान, तुजें नांव जातलें आब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सुफोळ करतलों. तुजे थावन हांव राष्ट्रां उपजयतलों आनी तुजे संस्थिंतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थी भितर पिणकेचे पिणकेन तोकपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों, एक सासणाचो करार. असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देश हांव दितलो, म्हणजे कानानाचो सगलो देश. सदांकाळ तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलों. देवान आब्राहामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या उत्सर्या विस्मिताचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाळ्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिळगांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. आज तुमची काळजां दारून करिनाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. जुआंव परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सो तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादेय मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परोस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादेय मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतिपाल केलो, हांव म्हजीच वडवी करीन जाल्यार म्हजी वडवी कांयच न्हय. म्हजी वडवी करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच, तरी तुमी ताका ओळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जाता. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें आब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां परतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, आब्राम आसचे आदीं
हांव आसां. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले. पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. नियाळाक आदार. बांगिवंत अगस्तीन सोद कितें तें सोदतालो. जायते तरेच्या पुस्तकांतल्यान शिक्षकां कडेन व्हड व्हड जाणारां कडेन ताणें स्वताचो सोद केलो. एका दिसा ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक पडलें आनी एक ताळो आयकोंक आयलो. घे आनी वाच. जो सर्वेस्पर देव अब्राहम लागीं उलयलो तोच देव म्हजे लागीं उलयता अशें ताका कळ्ळें. ताच्या जिवितांत जायत्यो बदलाव आयल्यो. सोद सोदूंक काडलें. आयचे पयले वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर देव अब्राहमा लागीं सासणाचो करार करता आनी आपूण तुजे आनी तुजे उपरांत येतोले संस्थेचो देव जातलो म्हूण सांगता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजूचेर जेन्ना जुदेव घरांनी घालतात तेन्ना जेजू तांकां परतीपालून सांगता, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. हे उतरांतल्यान जे देवान अब्राहमा लागीं करार केलो तोच देव जेजू उदेशी आमकां उगडावपो जाता. आमी जिवितांत जायते पावटी सांडटाव. जिवितांतल्या प्रश्नाक जबाब सोदूंक वेताव तेन्ना आमी वांकडे वाटे वचना जावंक देवाचें उतर वाचून नियाळ करून जिविताक लावंक वावुरया. आयचे दिसांचे विश्वासाचें पावल जाता फाल्यांचें एक विजमीत. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सदांच देवाचें उतर वाचून नियाळून आमचो भावाट अखंड करुया.